आमचे कांसावले विलेज डबल ट्रॅकिंग जे आमचे इफेक्टेड पीपल आसा तांकां हांव मातशें मेवलो आनीक तांचे डिफिकल्टी हांवें आयकून घेतल्यो आनीक डिफिकल्टी तेंच्यांनी सगळें सांगलें आपल्याक अशें कितें ड्रेनेज जावं रिटर्निंग वॉल बायपास रोड बाकीचे कितें तेंचे इश्यू आसा ते हांवें सांगलां ताका आनी आमचे रेल्वेचे ऑफिसर आसा आनी सरपंच सांकवाडचे कांसावलेचे सरपंच आसा पंच आसा ताका मेळोन आमी डिस्कस जाल्लें आसा आनी ताचेर आमी तोडको काडून आमी जाता ती भाशेन लोकांक इफेक्ट जायना तसो करून आमी जाता ती भाशेन हांव परत आमी रेल्वे ऑफिसर जे आसा तांचे कडेन बसोन आमी डिस्कस करून आमी जाता ती भाशेन मोकडें जाता ती भाशेन म्हाका सॉल्व करपाक जाय कित्याक हांगासर थोड्यांक अंडरग्रावंडूय जाय अंडरपास जाय मागीर ओवर ब्रिजूय जाय अशें तो प्रपोजल आसा पूण तरी आसा फिजिबल कितें आसा आमच्या भावान ग्लेनान आतां सांगलां फिजिबल कितें आसा तें करून दी म्हणटा ते भाशेन आमी म्हाका दिसता आमचे सगळ्यांक मेळोन आमचे पंचायताक तशेंच रेल्वेक मेळोनूच हें बसून म्हाका दिसता सॉर्ट आवट करपाक शकता आनी हांव जाता ती भाशेन आमचे जे लोकांक जी डिफिकल्टी आसा ती problem solve करपाक हांव ट्राय करता. I'm asking you a question. The fourth estate, because you are well versed, you know what is happening all around. Will the double tracking happen or won't happen? Because your gut feeling, you'll tell me. Let the government decide on it. See, you have to understand one thing. The railways, the double tracking has reached right up to Majoda and it has reached right up to Zuari Nagar. Will the railway stop this double tracking just for these 8 kilometers? It is impossible. And everybody know it is inevitable. So we have to find a plan B. Plan B is to save the houses, which through a good office of the MLA, we are trying to intervene and get it done. This double tracking could have been very well stopped when it was in its infancy, when it was at its nascent stage. There were MLAs who were from this railway sides, which were in the government. That time they could have very well done it, but they just saying that, only doing lip service, saying that I bought this issue on the floor of the house. In fact, getting the CM to ground zero, but the end result was nothing could have been happened. आमकां खात्री आहा की ही प्रॉपर्टी रेल्वेची आनी आमी पोतून मोटाय ओनरांक की डिस्प्यूट कोण नाकाय लोकांक त्रासांक घालनाकाय लोकां रस्त्या वयर वयत तेंका थांबताय आपयताय हिंगा कोण पयर तुमच्या माध्यमांतल्यान चोयतालो कोण माती काडा आनी कितें कोता तुमी जर दुसऱ्याच्या प्रॉपर्टी भितर सरताय कित्याक हो आयडेंटिफिकेशन हो कित्याक घालून दिली तुमी इतलीं वर्सां हांव ओनरांक विचारता की हो कित्याक काडून मुगे प्रॉपर्टीन तरी हांवें हो घायलोलो रेल्वेन हांव कारण भायर मारता आसलो म्हाका रेल्वे गरज नाका आसली हांव सर्वेयर हाडटा आसलो मुगे आयडेंटिफाय करता आसलो डिमार्केशन करता आसलो सर्वेयरागे रिपोर्ट घेता आसलो आनी कारण भायर मारता आसलो जर तर तुमकां तरी तुमगे तर प्रॉपर्टी तुमकोडे आयडेंटिफिकेशन करूंक ना तर हे भाशेन आनी लोकांक घुसपाय नाकाय कितें फॅक्ट आहा तो हाडे आमी कोणा आमकां डबल ट्रॅक नाका आमकां कोडसोय नाका पूण फॅक्ट कितें आहा तो आमकां उजवाडा हाडपाचो हे रेल्वे प्रॉपर्टींक आयिल्ले सो रेल्वेन काडले अरे मुगे प्रॉपर्टीन घालता रेल्वे रायट आहा काडपाक अरे हांव म्हणटा हें काडून कित्याक हें घालून कित्याक दिलें म्हजी प्रॉपर्टी हांव दुसऱ्या हें घालून दिवपा ना नाकाल्लो सांगना आमकां कितें कोटा आमी कितें सजमताय आमकां डेवलपमेंट हांवूय रियल इस्टेटी म्हाका कितें कोटा रियल इस्टेट बिजनस कितें तें प्रॉपर्टीज लिगल प्रोसिजर कितें तें पूण हिंग सगळें जाता आपल्या पर्सनल आनी आमकां म्हणटा कितें आमी कोण BJPचे कोण रेल्वे मनीस रेल्वे सपोर्ट करता आमी रेल्वे सपोर्ट करना BJP सपोर्ट करना आमी आमच्या गांवचे लोकां सपोर्ट करता लोकांक दाखोवया की बाबा रेल्वेची खूंय पडटा रेल्वे खूंय येता आनी आमी रेल्वेको मागताय की बाबा मातशें कितें तरी तुमची लायन कितें शिफ्ट करून आमची घरां आहाय ती सांबाळ आनी ते रेडी जाले आमी 2-3 पार्टी तेंचे फुडले बसले कितें करून सरागे ऑफिसार पळोवन तांकां आमी कितें करूं जाता तें करूं सद्या लोकां पासून पूण आज हो जे लोक अनाडी आहाय ते दुसऱ्या फालसदाद सांगून नाव पेडे कोणाक हमारे लोकल MLA has site inspection किया. He has suggested some location for underpass for the benefit of the locals. So we are examining that to construct underpass in that location. And any other plans to delete one side of the track? Now we are planning to take the third line on the opposite side of this Eastern side. Yeah. So that To will avoid any structure
which are earlier coming in the track. How many structures will be saved? There will no structure will come now. Entirely no structure will be coming in the third line. ते आमगेले विलेज आहा थिंगा आमगे गाडी पार्क बी कोताय ताका लागून डिवायड जायन पडटा सो तेशी लोकांक हिशोबा त्रास जाता स्कूल चिल्ड्रन पण जाणटे मिसा येता जाल्यार गाडी पंचान वचपा पडटाले सो ताका लागून आमकां बसीन हें एक बदल घातला आनी सगळ्यांक कोऑर्डिनेट करून बरे भाशेन रेल्वेज MLA सगळे एक भाशेन बसून सगळ्यांक सॅटिस्फायड जाता तेश कोन एक सोल्युशन काडपाक एक आयडिया घेयल्ली गेली सो गोरां इफेक्टेड जाताय म्हणून आमगेर घर डॅमेज जाताय आमची गोर येवन वयतली म्हणून लोक सगळे बोवाड जालो आबूज जाल्लो जेन्ना हे लोक इफेक्टेड पीपल जेन्ना साबियो कोचान सोन MLA आनी आमचो PI डायगो कोचान कॉम्युनिकेट करून रेल्वे ऑथॉरिटी को तेमी कन्सर्न केलें आनी गोरां सोयी गोर तेंकोन आहाय इफेक्ट जायना कांय डॅमेज जायना सो कितें सोल्युशन काडपाचें तेजे वयर भासाभास केली आनी जेन्ना तेंको रेल्वे कोडे ऑथॉरिटी को MLA डिस्कस केले उपरांत रेल्वे ऑथॉरिटीन एक 100% हें दिलें आश्वासन दिलां हेंकां एक देखून गोरा तेमी आत लायपा हें करपा न्हय आमी हे सायड आमी हें कोन्न तेमकां आमी सगळ्यांक प्रोटेक्शन फूल प्रोटेक्शन दिवपाक बंदोबस्त करतले